भाजपाचेर टिकांचे फारार फार करपी मोगूक मेळे मंत्रिमंडळ अपक्षमात पडले सुक्यार। विश्व कोंकणी दिसा गोंयच्या मंत्र्यांनी घेतलो मराठींतल्यान सोपूत। गोंयान मास्क मुक्तीची घोषणा करून सरकारान केल्या अतिताय, वैजकीय तज्ञांनी उक्तायलो भय। पणजे महापालिकेचो 101.67 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केलो। फाटल्या वर्सा परस 37.87% जाल्या वाढ। गोंयान रस्ते अपघातांत जाल्ली वाड। फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांत 21 जाणांनी वगडायलो जीव। आनी वादळी वाऱ्या सयत कोसळिल्ल्या पावसान शेत बागायतींचे बरेच लुकसाण केला। बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या।